बिरेस्तारा राती धारगळ वाठारांत शंभा हरमलकार हांच्या होलसेल सोऱ्याच्या दुकानाक उजो लागलेल्यान 2 लाखांचे लुकसाण जाले। उजो पालोवपी अधिकारी नामदेव परवार हांच्या मार्गदर्शना खाला जवानांनी घटनास्थळार वचून हो भिरांकूळ उजो पालयलो आनी 3 लाख परस चड लुकसाण जावपाचें वाटायलें। उत्तर गोंयच्या दर्यादेग आनी पर्यटन वाठारांनी दिसपट्टे उज्याच्यो घडणुको घडपाक लागल्या। ताका लागून हे घडणुकांनी कोणाचो हात आसूं येता असो दुबाव आतां लोक उक्तायता।